नमस्कार. हांव सुचित्रा एस शेणय. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमकां सर्वांक स्वागत. आजी आमी जागृत जगत हे श्रृंखलेचे 9वाचे उपाख्यान म्हळ्यार 9th एपिसोडाक येवन पावलेंचे. सरकारी नोकराले निर्लक्षांनी निमित्त जाल्ले अवांतरा विशयार आजी आमगेलोटू भासाभास करूंक आसाची प्रसिद्ध ह्युमन रायट्स एक्टिविस्ट and mentor Dr. Ravindranath Shanbhag हांनी. डॉक्टर मम्मा तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. आता मी सांगिल्ले प्रमाणे सरकारी नोकरीक गेले म्हळ्यार नोकराले निर्लक्षा निमित्त कसो पुरो नमनेचे अवांतर जगता म्हणून सांगू येता. आता प्रति एक सरकारी नोकराक ताका ಕೆಲವು प्रोटेक्शन्स आसा. ताका ॲक्ट डन इन गूड फेथ म्हणटा ती. तांगेल वयर मस्त केस करूंकय जायना. तांगे निमित्त घटन कसं चोण घेवन अवघड जावन घेवन कोणाकय अन्याय जाल्यार तांगेले ड्युटी तांणी केलेलें वर्सांक म्हळ्यार तांकां न्यायांगांतू एक प्रोटेक्शन आसा. ते ब्रिटिशान केलेलें शिक्षा जाता तशी हय आनी कंटिन्यू केलां जाल्यार ते पुरे जाणां मेळना. तांतो सांगलां कशें म्हळ्यार ॲक्ट डन इन गूड फेथ. ताणें खंयचेय मनान तूं कोणाकी दोश जावका कोणाकी अन्याय जावका म्हूण सांगून केलेलें न्ही. ताणें तागेली ड्युटी करतना तागे कशें की जालेलें म्हणून अशें जाल्यार सुप्रीम कोर्टान आनी हायकोर्टान एक तांतूं मस्त व्याख्यान दिलां. तें ताणें तशें काम करता जाल्यार ताणें मस्त विवेचन करता. मस्त टू रीच द ट्रुथ ही शूड मेक ऑल द एफर्ट्स म्हूण आसा. ते बद्द वैकी न्ही की म्हूण सांगून मस्त करून घेन ताण केलेलें तेन्ना मात ताका तशें प्रोटेक्शन मेळटा. न्ही जाल्यार प्रोटेक्शन मेळना. ताचे भितर अशें काय उडे म्हणलें 2000 केस आमी केलां. केलो केस आसा सार्वजनिकाक कळकतलेलेंच केस केलो आसा. तातूंत एक आज हांव तुमगे आतां दवरतां. आतां एक केस उल्लार म्हूण एक गांव आसा मंगळूरा लागीं. थंय एक चंबुगुड्डे म्हूण सांगून एक एरिया तोकडटा लागीं वय खंय गेस ते हांव एक फावटी गेलो थंय मस्त कोण घेवन थंय एक मुस्लीम फॅमिली हुसेन म्हूण नांव तागेलें. तागेले बायल खतीजम्मा म्हणून आनी ताका एक 7-8 जण चेडूं आसलें पुरो एक फॅमिली ती. त्या फॅमिलीक तांणी बेजिकली तो दिनकुली कोण हुसेन तागेले बायल बीडी बांदचे तागेले मालगड दुवय बीडी बांदचे तांणी जीवन काडचें. बट अशी तांगे कोणाकय बाद ना मातशें दुर्बळ आसली तांणी. जाल्यार तांगेलें एक हें आसा कशें म्हळ्यार कोणाय मरण जालें म्हूण जाल्यार फॅमिलीच्यान पुरो जाण तें मरण एटेंड करता म्हणून तशें जावन घेवन तिगेलो नातू एकलो शिवमोगांतू तिगेलो दुवेल चलो तागेलें मरण जालें. ताका सगळे फॅमिली थंय भायर सरले. तांणी कार बुशेंची एक व्हड एक बाडाय कार केलें. बाडाय कार केले तेन्ना तांगे चेडूं आनी तांणी पुरा ಒಟ್ಟು 7 की 8 जन चेडूं एक 4-5 जन मालगडे पुरा ಒಟ್ಟು करून चेप्पून घेवन कसंकी करून घेवन तांणी शिवमोगा चंपले. तें तांगेलें दफन पुरो जालें. भायर सरतना 8:30-9 गंटे जाले. 9 गंटे जावन घेवन त्या बाडाय कार पळय उपास ते राबची कितें प्रश्न ना. त्या हांगा तो नारायण म्हणून तो ड्रायव्हर टॅक्सी ड्रायव्हर ताणें हें केली ಇವತ್ತೇ ಹೊರಡುವ म्हूण सांगलें. ನಂಗೆ तशेंच म्हळ्यार खंय दूर वतना लाँग डिस्टन्स वतना जेव तितले त्या दिसा म्हाका शेवच्या पळयता. ನಾನು 12 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳೂರು ತಲುಪಿಸ್ತೇನೆ म्हणालो. तांणी तीर्थहळ्ळी वाटेन आगुवेदकलो मंगळूर येवचे प्रोग्राम केले. सादारण मंडगद्दे लागीं मंडगद्दे म्हणून एक पक्षी लांब आसता त्या धांवन येतना तांची एक युनीक एक सिट्युएशन. मागचे जण कोण की लायट ऑन ऑफ करता हॉर्न मारता आसा कसं रे म्हूण हांकां कळ्ळी ड्रायव्हराक कळ्ळी. पळयल्यार तांणी राब म्हूण सिग्नल करता आसाची रागान आनी 2-3 जण बायल मनीस आसाची चेडूं आसाची राबोवची कशी पूण ताणें जोर कोण म्हूण कळ्ळें तांकां कोण. म्हळ्यार तसली परिस्थिती आसतना
दाखयता आसता वय डका आहे तशा पुरो बहीण जाता वय. बायल पंच चेडू वाचताना पकने कसले चेडून जाल्यार पूण राबयनी हाणे ताण राबायनाशी सीता घेऊन आयलो. घेऊन येताना त्यांनी एकदम ते हे करतना ताकडे मंडक ते पावलो. थंय तेन्ना ते रमजान जाता आशिल्लें. तेणे रात्री 1:30 गंटांकी प्रार्थना करची अशें. ते प्रार्थना करून घेवन येताना आगेल कार वचचें समजलें पुराण राबोवन घेवन बॉम्ब मारली. कोण की आमकां फॉलो करून येता असं त्यांनी हें करता आसाची म्हूण सांगेन. ते जोड तें कितलें तें जालां म्हूण सांगलें री त्यांनी 2 की 3-4 पाटी शूट केलां समेत राबयनी म्हूण सांगेन. ताण कितले चुकोवचे पडलें ताण ते वापा शिवोगा वाटेर वचचें पडलें कसां केलें ताणें फॉलो करता आसाची. ते शूट केलें न्हय हांगेल डिजायन पेट्टू जाला हें जाला म्हळ्यार वत्ता आसची चलता आसची कार आखानी शूट केले केलें. मागशी चुकून फॉलो करता जनाना सुळेक तांणी राबय म्हूण सिग्नल केलें आनी राबयनी देखायत म्हूण राबयनी कडेन तांणी शूट करसूर केलें. शूट करसूर केलें मागीर ते पुराय जाणां ते जोड भितर तेवय कार येयलें ओमनी मारुती ओमनी ते तांणी जनान परत तेवय दवरून घेवन राबयलें. मागीर कोण तुमी कसं नाही म्हणटा आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे म्हणलें. फॉरेस्टा गार्डन त्यांनी म्हूण सांगलें कसं जावं तुमकां आनी हांव चढता वती फॉरेस्ट गार्ड तांणी पुरा फॉलो करता जाल्यार तांगेली सरकारी जीपान दिवची न्ही ओपीन दिते आयलेच त्या प्रश्नाक कडेन उत्तर मेळ्ळें आमकां. त्या मागीर आमी एनालिसीस केलेलें तुमी मारुती वेर आयले कशें कोळका जनाक आनी आयले म्हणलें क्या सांजे वेळा नंतर बायल मनशां आस म्हूण जाल्यार कार राबोवका म्हूण ना आनी तांणी सिटींत राबोवका शिवाय तांणी रानांत राबोवचें न्ही. तें रान तिरतळी मंडक ते तिरतळी तुगेलें शिवोगा ते पुरा रान तें रानांत कशें राबोवचें अशें जावन तांकां राबयलें. राबोवन ते जोड भितर आनी हांगा मस्त पेट्टू जाला हे बायल मनशी कतीच्या म्हाका पेट्टू जाला. तांणी कशें केलें म्हणटा सीद मेगान हॉस्पिटलाक वापस व्हेल्लें. सो हीच कार घेवन मेगान हॉस्पिटलांत तूं ट्रिटमेंट हे ते पळय करून तांणी म्हणलें तुमी कसं जालें आसा 4 जाणांकी मस्त पेट्टू जालो बुलेट्स हे ते पळय लागिल्लें तुमी सीदा हांगा मणिपालाक वचाचें म्हणटा. कडेन एक दीस सकाळ मणिपाल हाडलें हें ते पळय काडलें तिगेले दोनी दोळाक बुलेट गेला. बुलेट वचून कसांग पडचें पण तांगेले 2 दिवसां काही ना बस दुर्बळपण. मेगान हॉस्पिटल गव्हर्मेंट हॉस्पिटल जाल्यार थंय फेसिलिटी पूण सगळें तें केलें तांणी कशी पळय करून न्हू. मागीर तांकां गेलें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कशी एप्रोच दिवचें पडून वचना. तांणी मस्त जाणां कॅम्पेली MLA MP हांकां तांकां पुरो मस्त रिक्वेस्ट केलें कसं जाल्यार जातना. सर्प दिवस नंतर आमगेले एकलो घेवन आयलो. तो घेवन येयलो कोण घुस तुका उल्लालाचो शासक तांगें नांव UT फरीद म्हणून ह्या UT खासदार जाले आन आतां एकला मिनिस्टर आशिल्लो पळय तागेलो आन तो तांग मनुश्य तो म्हणालो ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಮಳೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಶಾಸಕರು ಮಾರ್ಯಾರೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದದ್ದು ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನವರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೊಡೋದು ಎಂಥದಿದು ಮಳೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 3 ಸರ್ತಿ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನೀವೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಬಹುಜನ ಸುಖಾಯತನ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಸಿಲ್ಲ ಆಯಿತು ನೋಡುವ ಇಂಥದ್ದು ಆಗ್ತದೆ ನೋಡುವ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ पोर्सबिಟ್ಟು ಪೂರ ಸಮಗ್ರ ಸ್ಟಡಿ करतात. ते कळेल त्यांना तिच्या ಮನೆಗೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಂತ ಬೇಕಮ್ಮ ಎಂತೆಂದು ಬೇಕು म्हणाले. ನನಗೆ ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಏನು ಬೇಡ ಸರ್, ನನಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಾದರೂ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಬೆಳತಿಗೆಲ್ಲ तिथले काय पळय ते जाता पळय आतां कोत नाका कशें नाही असो म्हण सांगेन तीक मणिपाला घेवन पळयतना म्हाका शॉक आरिके पेलेट्स आसाचे तीक मारलेले पेलेट 1 की 2 मात कळना तांणी आनी 3 आसताय. आमगे ताजें एक चित्रय आसा तें पळया आमी. वय त्या चित्रान समज दिसता. आनी डॉक्टर्सान म्हणलें पळय ते तिगेलें इवन नर्व समेत डिजेनरेट जाला ते तिका आनी दोळ दिवचे प्रश्नय ना म्हूण सांगेन. भारी तिका दुख्ख ते कसं म्हूण कळ्ळी आमकां जावं आतां कसं करचें म्हूण सांगेन.
पळय कशें जाल्लें कोण कोण जाल्लें त्या आतां तुमी ते दाखयलेलें चित्र पळयल्यार भारी भंय जाता पळयल्यार तोंडात तूं ते एक्सरेन तो स्केलेटन आसा तोंड भोर न्हू पेलेट्स आसा ताका म्हाका दिसता कशें म्हळ्यार ती वांटली कशी दिसली बुलेट्स घेवन म्हळ्यार ही ते लेड पॅलेट्स ते सीस म्हणटा पळय ते लेड ऑल ऑफ ए सडन ते ते काणा म्हूण जाल्यार ते पस जाता फॉर्मेशन जाता मागीर ते पॉयजन जाता तशें जावन येयन जायते म्हूण सांगून आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाले नेगोशिएशन स्टार्ट केलें कसं जालें हें जालें म्हणून आर्टिकल बरयलें हांवें आर्टिकल बरोवन येयन हें बिगेल आर्टिकल हांव पळयलें पळय बरयता त्या आर्टिकलांत तूं गुंडू येसेवेदार एಚ್ಚರಿಕೆ म्हूण सांगून येणें तें केलें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा सांबाळ लागली तें हांव म्हणलें कसरी आसो आतां प्रश्न इतलेची आतां गुंड मारतना खंय मारताची कार बोकार तुका खंय मारका टायरा मारका तांगे दोळ्या भितर कशें गेलें ते कारा भितर कशें गेलें म्हूण सांगून वय तुमी शूट करतना त्या मनशान शूट करतना ते काराचे ग्लास पुरो बेतून आसताले त्या भेटून गेला त्या विशीं न्ही ते सकयल मारतना ते वयर कशें गेलें म्हणून म्हाका आनीक एक कळ्ळी म्हूण सांगून ते वय तितली बुलेट्स वय न्ही बुलेट ते तेच न्ही ते मारले गुळे ते स्प्रेड जाता शॉर्ट गन अशी तशें तसं जाय ताका आमगेले आतांचे आन्सर मेळ्ळी कडेन हें ते परत कोरून घेयन आमी नेगोशिएशन करचें स्टार्ट केलें आमकां दिवका म्हूण सांगिल्लो तांगेलें आन्सर येयलें आमकां असल केसान तूं कंपेन्सेशन कशें दिवचें म्हूण सांगिल्लें सूत्र ना म्हणून सूत्र ना म्हूण जाल्यार ते मेळ्ळो ते आमी करता म्हूण सांगिल्लो हांव पेपरार 2 आर्टिकल बरयले 1000 कडल्यान जेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक प्रोटेस्ट केलें ते लेटर्स पळोवन येयनूच आनी भिल्यांची कांय उणें म्हळ्यार कांय 25,000 जणांक बरयलां इतली आमी ताका हें करनाची संमती ना आमगेल्या सही साथ दिला आनी ते कंपेन्सेशन दिना तरी हाजे काही मुगेर प्रोटेस्ट करताची अशें म्हूण सांगून मस्त जालें तें रायलें कसं जालें तें आमी ते हिंदू मुस्लीम परत जावचें सोडली अन्याय जाल्यार कोणूय आसो तांकां दिवका म्हूण सांगी अशी कडेन तांणी एक नेगोशिएशन आयन एकल्याक 3 लाख रुपये एकल्याक 1.5 लाख रुपये एकल्याक हात फ्रॅक्चर जाला तशेंच ते परत जालें त्या पुरा जाता तरी म्हाका एक हें कसं म्हूण सांगलें हातून न्याय मेळना म्हूण सांगूंक जायना कित्याक म्हळ्यार तिका प्रॉब्लेम जाला एक कंपेन्सेशन दिल्यार ते न्याय म्हूण जाय न्ही असल आनी कर नशिरापका म्हूण जाल्यार कोण ते असल कारण जाला पळय तांगेर विचारणा जावका म्हूण सांगून आमी ते मॅजिस्ट्रेट कोर्टांत शिवा मॅजिस्ट्रेट कोर्टांत घाल्लें हाजी एन्क्वायरी जावका म्हूण सांगून गव्हर्मेंट एन्क्वायरी करचें तयार ना म्हळ्यार गव्हर्मेंटाक वतच तांगेलेची चुकी म्हूण न्ही ते कसं जाल्यार तांकां डिस्करेज करून गेला म्हणजे कितें जाता तांणी पुरो आमगेले गांद राखतले काय रान राखतले असल पुरो हांव म्हणलें कसलें आसो तांकां एक कानून म्हूण हांवें तांकां एक एक्ट डन इन गूड फेथ म्हूण सांगून तितलें न्ही तांकां केस करया म्हूण जाल्यार आमगेले एडवोकेट सर परत म्हणलें तें भारी डिफिकल्ट आसा ते केस करता म्हूण जाल्यार तांगेलें फॉल्ट जी तांगेलें म्हूण सांगून तें प्रूव करता जालां म्हूण सांगलें तें कशें करचें म्हूण आमकां कळ्ळें जाल्यार आमी वापस पेपरार घाल्लें हांन ते खंयची कोणूय जावं ताजें प्रूफ जावं कसलें हांन दिता म्हूण जाल्यार वी वील बी व्हेरी हॅप्पी सो दॅट आमगेलें इन्वेस्टिगेशन पुरा जाता म्हूण सांगलें कशें ना हांव शिवमोगा वचून प्रेस कॉन्फरन्स केलें प्रेस कॉन्फरन्सार म्हणलें आनी मस्त जालें आमगेलें तेन्ना हें पळय जातना 1.5 वर्स की 2 वर्स जाला तें इन्सिडेंट जावन हे पेपरार जो आयिल्लें आसा म्हूण सांगलें एक 2 पेपरार आयिल्लें आसा म्हूण सांगलें तेन्ना हांगा आतां म्हण की मोबायल फोटोग्राफी हें तें ना पळय फोटोग्राफ म्हणल्यार लग्जुरियस आयटम कोण म्हळ्यार पेपरार आयला म्हणून पूण पेपरार येतना पेपराच्यान फोटो काडचे न्ही ते खंयचे जावं स्टुडियोच्यान कर सो आमगेले वॉलंटियर आसा आमी पेटयलें पुरा शिवमोगाचे तिर्तळी तशें पुरा स्टुडियो वचून घेवन तुमी मुका ते निमगेल मागीर तांणी ते सोदी कितले जाल्यार त्या डेट सांगतो तांगे आसकी म्हूण सांगून पुरा करतना आमकां एक स्टुडियोंत आमकां आमकां जावपाक जाल्यार प्रूफ मेळ्ळें तांणी दिवच्या तयार आशिल्ले तांकां भंय जाय न्ही तांकां कसलें
थ्रेट आयल्यारी आपल्याला सांगाय आमी तुगे नांव डिस्क्लोज करनाची हे खंयचे सोर्स म्हणून आमी डिस्क्लोज करनाची तेन्ना तुका कसं नाही दिना ह्या दिले निमित्त एक फॅमिलीक खंडीत न्याय मेळटा सगळी कुटुंबाक न्याय मेळटा आनी मुखार आनी कसले करनाशी जाता पूण सगळें अशी मागीर ताण दिले तेंच पळय हें आतां काराक ते तांचे सायड विंडो आसा पळय ते विंडो थंय लागून घेवन ते भितर स्प्रेड जालेले म्हणून म्हापशेच्यान मारलेले न्हू तांणी ते काराचे वयर गेले थंय धोपून स्प्रेड ते रिबावंड जावन घेवन हांगे लागीं तांकां तांगे कंपेन्सेशन मात्र न्ही भारी दारूण दिसते पळयल्या म्हाका आतां पळय एक इन्सिडेंट जावन जाला आनी मुखार कोणी करनाशें म्हणून जालें तितलें जाल्यार तांणी कोण तें केलें म्हूण तांणी रिवील करनी कित्याक म्हण आतां म्हणके रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ना न्ही ते लोकांनी इन्फॉर्मेशन घेवचें कशें न्ही ना आमी म्हळें तें कोण केलें आसा पळय एकच धांवन घेवन तांगेलें तांणी इंटॉक्सिकेटेड जाला कितें म्हूण सांगून त्या पुणी केला तुमी म्हूण सांगून त्या समय करनी न्ही सूर पिवन जॉयल्यांची उलटा पळय आनी अनेक मागील प्रश्न असले FIR जो पोलीस कंप्लेंट जो जालेलो आसा की कोणेची केला त्या पुरा त्या करनाचे कंपेन्सेशन मेळना पोलीस स्टेशनार तिर्तळीन तुवें केला थंय शिमोगान तूं त्या पुरा केला आमगेले आयिल्ले पोलीस जाले प्रति हे कशें आशिल्ले पण ह्याचा गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट म्हणटा तांगेलें एक रिलॅक्सेशन आसा तांणी जनसामान्याक मात्र शे शिवाय ಅದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಮಾಡಿದ जालें तितलेंशें तांणी कसलेंय करनाशिल्लें मागीर ह्या पेपरार पूण आयलें मागीर पुलिसांचें ಸ್ವಲ್ಪ जसो जालें आमी तें केलां म्हूण सांगिल्लो तेंवूय ना हांगेलें सूर पिल्लागी पूण तेवूय टेस्ट करनी म्हूण सांगिल्लो म्हणटा तें साध्य ना तें केलां म्हणटकीर तांकां खंडीत तांगे कोरनास का म्हूण सांगिल्लो गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाक वचून न्हू सुपरिटेंडंटाक मेडिकल सुपरिटेंडंटाक उलोवन घे पुरा डिस्कशन करतना आमी पळोवया म्हण जालें कॅल्क्युलेट तांगेलें मेळ्ळें आमकां तातूंत इंटॉक्सिकेटेड जाय तांगेलें आल्कोहॉलीक म्हळ्यार ते शूट केलेले गार्ड्स सूर पिवन ड्युटीर आशिल्ले सूर पिलेले तेन्ना वयरी सकयल जायनाशें आनी कसन जेवका टायराक मारले म्हूण एक ते टायरा वता ते आनी सेकंड क्वेश्चन जी पारेवक आशिल्ली तुमी ओमनी कारार कशें येयले आनी ओमनी कार कोणाल तें म्हणून तें सुद्दां करचें की आमकां कांय 3 म्हयने गेला ते ओमनी कार कोणालें म्हूण सांग त्या पळय तुमकां नंबर पळयतना कळना पळय तेन्ना दीस सिट्युएशन यू आर टॉकिंग अबाउट टुडे आयचे टॅक्नॉलॉजी विंगड 5 मिनिट भितर तुगेले मोबायलार कळटा तें कोणाल म्हणून तेन्ना त्या खंयची एक आसनाची की खंयची रजिस्ट्रेशन आतां म्हणके ते वचून घेवन करचें वेळ एक पोस्टार घाल्यार ते येवका जाल्यार 15 दिवस केल्या पटी येयना असं पण इमॅजिन द सिट्युएशन अबाउट दीस वॉज समवेअर इन 95 की 96 अशें तितली फुडले वय तेन्ना कितले कश्ट जाले म्हण आमकां त्या रजिस्ट्रेशनाक मागीर पळयतना ते स्मगलींग गँग आसा पळय तांगेले कार ते आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाले ते कशें येयले म्हणून तांचे वयर आर्टिकल बरयलें हांवें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाले की हे कार हे हासनाचे अमके अमके एस्टेट ओनर आसले ते तांगेले कशें येयलें आनी तातूंत तांणी फॉलो केलें कशें ऑन वॉट ग्रावंड्स ते पुरा कडेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्यान सांगलें सर आनी हें व्हड केलें रे आमकां मस्त कश्ट जाता आनी हें करचें जाता तुमकां कश्ट जालें आनी दिना तेन्ना आनी जना प्रोटेक्शन करता जाल्यार हीन जावका जन प्रत्येक पळयता म्हूण जावका तुमकां म्हूण सांगून तेन्ना इन्वेस्टिगेटीव जर्नलिजम म्हूण ना पळय इन्वेस्टिगेटीव जर्नलिजम म्हणचे विंगड अरुण शौरकी कोणकी करता आशिल्लो डेल्लीन तूं इंडियन एक्सप्रेसान तूं पळय लोकल जावन पळय इतलो म्हाका कोणाक पुरसत आसा रिपोर्टर आसा जाता ते ताजे खातीर तितले जर्नलिजम मागीर तितलें डेवलप जायना तेन्ना इंडिया टुडे की एक दोन की हे कशें ऑन लोकांना पळय तशे शिवाय तितली डेवलप जायना तेन्ना हांगा आतां आजम म्हणके आनी TV कशी खंडीत ना अशें प्रॉब्लेम जालें मागीर आमकां हें कळ्ळें त्या जावन स्ट्रेट हायकोर्टाक गेली हायकोर्टाक वचून घेवन ते दोन भितर आनी कशें केलां म्हळ्यार शिमोगा कोर्टाक तुवें आनी तिर्तळी तुवें ते बी रिपोर्ट घाल जाला बी रिपोर्ट म्हळ्यार तुका
ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಇದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣೆ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನ ಅಂತೂ ಕಸನೇ ना ಅಂತಂತು उरलिಲ್ಲ म्हणता पण त्या निमित्त हे बंद केला वचून बंद कोण दवरला तितून भितर पोलिसांची आमी सांगलें रिओपन कोर्ट हांव सांगलो शिवमोगा कोर्ट जायनी आमकां मागीर हायकोर्टाक गेलीची हायकोर्टाच्यान आमगे पुरा पळोवन घेन देन दे सेट नो इट हॅज टू बी ओपन नो दा म्हणून तांणी शिवमोगा कोर्टान तो ऑर्डर केलें त्या हे केस रिओपन करून घेवन ताची एन्क्वायरी जावका म्हणून सांगलें तांचे भितर एकलो तांचो रिटायर्ड जाला रिटायर्ड जावं जायनाशी असो पण हें जावं काय कसं म्हणून सांगून एन्क्वायरी कोर्ट काम कळ का म्हणून सांगून ते जावन घे समय नंतर ते प्रूव्ह जालें प्रूव्ह जाले कुडले तांणी मस्त ताचे अडक्यान तांणी हायकोर्टा वचून स्टे ऑर्डर पळयले ते आमगे डिपार्टमेंटाचे खना ते गौरव न्ही तांणी म्हणचे आमगेले काम करचें काम कश्ट जाता आसा असल केस जाल्यार आनी खंयचे फॉरेस्टर जावं गार्ड जावं वच पळय असल काम करचें आनी भिताची तर तांगेले ते चेज कोर हाका धरूंक न्ही म्हाका शेतात तांणी त्या निमित्त आमकां ते तशें प्रोटेक्शन दिवका म्हणून सांगलें आमी म्हणे तुमी कसलें कर नाल्यार अडिना जाल्यार एक इनोसेंटाक मारा जाल्यार पुरो कानुनाचे तूं तशीची 100 जन क्रिमिनल्स सोडल्यार ना तुवें एकले अन्याय जाणे एक सामान्य मनशाक चूक करनातील मनशाक अन्याय दिवचें ना म्हणून त्या निमित्त ते प्रिंसिपलाक कोर्ट काम सांगिल्लो मागीर शिवमोगा कोर्टांत जालें त्या हायकोर्टांतूय गेले वापस 3-4 जाणां शिक्षा जाली तांतू हायकोर्टांतूय गेले मागीर हायकोर्टांतू ते दोन भितर ही मेल्ली आमगेली खतीजा मा मेल्ली तिने मेल्ली मागीर ते सगळे फॅमिलीचे आमकां कॉन्टेक्ट करचें सोडलें कित्याक म्हळ्यार तांकां ती एक ओडीक तांगेले कम्युनिटीन तूं आमगेले तूं केलो बायल मनीस स्ट्रॉंग तशी आशिल्ली ती ते सगळे फॅमिली पुरो आयिल्लीची सरावड होद्रू म्हणून सांगून मागीर तांकां कोणाकय ते कंटिन्यू करचें खुशाल जाल्यार आमी सोणी जाल्यार केलें हायकोर्टांतय तांचे तात्पर्य इतली म्हणून सांगलें असल करच्याक आमगेलांतू सफिशियंट पब्लीक इंट्रस्ट ऑर्गनायजेशन आसचें म्हणून आत्तां उडपाच्यान ऑर्गनायजेशन शिमोगा वचून करचें ना आमी बेंगलोरा वचून करचें आनी आमी विंगड कडेन वचून करचें ते जावचें विलावर पळय प्रत्येक एक गांवांत तसो एक ऑर्गनायजेशन आसल्यार मस्त जावका पुणा 5-6 जन आसल्यार पुरो ऑर्गनायजेशन जाता आनी ते आमचे एफेक्ट जायनाशी कशें करचें म्हणून सांगून तेंवूय आमी करीत म्हळ्यार मस्त आमी वर्कशॉप करतना बेंगलोरांतू शिमोगांतू वर्कशॉप करतना प्रत्येक सर आमकां कशें तांचो बाद आसूं मस्त जालें हें कशें सर हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांत तुमी पळय चड पावरफूल आसाची आमकां तांगेले निमित्त समस्या जाल्यार मुखार सुरू पूण त्या आमकां सामान्य कमर्शियल डिपार्टमेंट टॅक्स डिपार्टमेंट इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट तूं फायट करता वय सर ते आमकां पुरो जावचें विलावर म्हूण सांगलो हा म्हणे आतां पुरा जणाक ऑब्लिगेशन आसायची एकले येवन मी म्हणटा सर हांव मास्टर हांव तुगेलें जॉयन जावं येतोय म्हणटा एकलो वयर म्हणटा हांव गव्हर्मेंट एम्प्लॉई जॉयन जावं येतोय म्हणटा अशें प्रत्येकल्यान तशी म्हळ्यार आतां हे कसले नातील कोणें आसा फॅमिली आसा त्या निमित्त आतां तेतले करचें कोणें एकल्यान एक सरपंचान पण करता न्हय ताचे खातीर अशें पळया आमी आमकां एफेक्ट जायनाशी कशें करचें म्हूण पळया कित्याक म्हळ्यार हांव पळय एक प्रायवेट मेडिकल कॉलेजांत तूं डिपार्टमेंटांत फार्माकॉलॉजी डिपार्टमेंटाक काम करतलो म्हाका तितलें रिस्क आसा म्हाका तितले प्रॉब्लेम्स आसा तुमकां कसले प्रॉब्लेम आसा ते म्हाकाय बायचेर वचचें पुरो आसलो ते प्रत्येकल्यान येवन म्हणचें ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೋದಾ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮುಂಚಿಸಿಲ್ಲವ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಂಬರ್ 1 ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಜನರು ಇಂಥ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಏನು ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ अन्याय जन तशें पळोवन घेवचें डिग्निफाईड लाईफ म्हळ्यार तशी नव्हे मान ಮರ್ಯಾದೆ ಓಳು घेवचें डिग्निफाईड लाईफ ನವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳೋದು ನೀವು ಭಾರತೀಯ ಸಿಟಿಜನ್ ಹೌದಾ ಹೌದು
ನಿಮಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಟಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಎಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದು. ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಎಂಥದ್ದು ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಧೈರ್ಯ ತಗೊಂಡೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಪೊಲೀಸರು, ಇವರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ನವರು, ಅವರು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನವರು. ಅರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರು, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಮಾರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವ. ಅನ್ಯಾಯ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ 10 ಜನಾಂಗ ಸಂಬಳ प्रत्येक लांग और इवन जनरल ट्रेन के संबळ री पोलिसांच्या वयर कोण केस करचे, तागेर वयर कोण केस करचे, तो व्हडलो ऑफिसर तांगे DC वयर कोण उलोवचे. DC म्हण आमगेलो न्ही मे, आमगे सांबाळान तूं आसताले जाल्यार जनाल मनात तसंच तो केवळ पवरान तस ताका इन्फ्लुएन्शियल तो म्हणून ताचेर तुका सर म्हळ्यार जनाक तांगेर पवर वतना. आतां हांव एक देशाचे नागरीक जावंक न्हू, म्हाका कितले पवर आसा म्हूण कोतना. ते एकाचे दोनीचे कितले जाणां म्हाका म्हणचे सर तूं आमगेले MLA जावं MP जावं का. हांव म्हणलें कसल्याक. न्ही सर, तूं इतलें काम करता तुका जाता, तूं MLA जावं MP जाल्यार हाजें चड करून येता म्हणून. ताचे खातीर म्हगेलें कावंटर क्वेश्चन आसा. म्हळें हांव ऑर्डिनरी सिटीजन जावंक न्हू, ही भारताचे नागरीक जावंक न्हू, करच्या जायना ती काम MP MLA जाता म्हूण तूं प्रूव करे. MLA MP जायना ती काम ऑर्डिनरी सिटीजन म्हाका करचें जाता म्हूण हांव प्रूव करता. हेच UT फरी जाय न्ही, MP जयराम शेट्टी म्हण आशिल्लो ताका जाय न्ही, तांगे पुरो जायना ती आमी कर न्ही. अकुली लाल म्हूण केस आसा सुप्रीम कोर्टात, ते आमी वचचे न्ही. खंयचेय MLA MP मिनिस्टर कोणाले जाय न्ही, आमी कर न्ही. त्याने आमकां कोण काम करता जाल्यार आमी आमगेली कॅपॅसिटी वाडोवन घेवपा शिवाय, आमगेले संकल्पच कोरून करता मूग घालपा शिवाय ते असल पुरो जायना. असल पुरो केलें म्हणून जाल्यार आमी आनी 100 वर्सां ब्रिटिशांक स्वातंत्र्य आमगेले भितर असं सामर्थ्य आम्ही जागृत कोण घेवका म्हणून तुमी सांगचे. केलेंची आतां ब्रिटिशांक आमकां स्वातंत्र्य मेळना अशें पुरो, जाल्यार बदल स्वातंत्र्य मेळना. हांवें बदल स्वातंत्र्य मेळना म्हूण जाल्यार हें भिवन घेवन जीवन काडचें स्वातंत्र्य हांवें कोणाक जाल्यार भिवका अशी. त्या निमित्त तशें न्ही, ते एक्झॅक्टली कशें म्हळ्यार आमी नागरिकांक आमकां कसल्यान एक पवर आसा म्हूण सांगून आमी रेकॉग्नेशन केल्यार मात्र असर प्रकार काम करूं जाता. आतां हे तूं समज तुका दिक पडच्या पुरो पुलिसांच्या जायना ती कामान केलें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक टॉप बॉसांक जायना ती कामान मी केलें, MLA MPक जायना ती कामान मी केलें. ते कशें म्हळ्यार खाली आमकां कशें पवर आसा, कशें कॅपॅसिटी आसा, तें एक ग्रूप जावन घेवन केलें. एकल्यान करूंक जायना, उपोता एक ग्रूप जाल्यार खंडीत करूं जाता. आता तुम्ही सांगिल्ले प्रमाणे ही खतीजा मरता, त्यानंतर तांगेले कुटुंबाचे बंद आत्मबल बोणी जाता म्हणून म्हणलें, मागीर कशें जाता तूं. काय ना, तांकां म्हळ्यार तांकां न्याय मेळ्ळी वे, तांकां जावपाचें तसं कंपन्सेशन ही पण कंपेन्सेशन पुराय फुडें मेळ्ळां, ताचे फुडें मेळ्ळें. आमी इंटरव्यू जाल्यार फुडें मेळ्ळें, तांकां पुराय मेळ्ळें. कंपेन्सेशन मेळ्ळें फुडें न्याय मेळ्ळें म्हणून तांकां शिक्षा जाली. अन्याय कोणा शिक्षा जाली की तेन्ना मात्र न्याय मेळ्ळें. तांकां आनी शिमोगा कोर्टान तांकां शिक्षा जाली. हायकोर्टात तांणी चमकली, अपील केलें हायकोर्टात. हायकोर्टात वापस आमी केलें, तेदोळ भितर आनी मेळ्ळें. तेन्ना ही मेळ्ळी कुडले तांकां ताजें इंट्रस्टूय गेलें. म्हळ्यार तेदोळ तें आतां तांगेल्या फॅमिलीच्यान कोणूय ना अशें वयल्यान वचचें म्हळ्यार तें आमकां तें जायना, तें कोणाक करूंक जायना. तशें जावन गे न्हू, हायकोर्टांत मस्त कालचें चल्लें. तें फॉलोअप करतलें तांणी कशें जायना, आमी मस्त फॉलोअप केलें. जाल्यार आमी कशें म्हळ्यार एक दिसाक 10-15 केस येताना प्रती एक फॉलो करचें जाता. बट न्याय मेळ्ळें म्हणल्यार वय. ताजे नंतर आमी आयकलें जी 2 जाणांक शिक्षा कायम जाली म्हणून सांगून. मागीर ताणें सुप्रीम कोर्टाक गेलां की ना की म्हणून आमकां कळ्ळें. जाल्यार शिमोगा कोर्टांतूय तांकां शिक्षा जाली
शिक्षण मस्त जायना एक 2 की 3 वर्सां शिक्षण जावन अशें पुरो जाल्यार शिक्ष जालें म्हणल्यार वयना मागीर ते म्हळ्यार आमगे लिमिटान कितले करूं जाता तितले करुया शिवाय न्याय कितें जाल्यार तांकां कंपेन्सेशन मेळ्ळें जाल्यार कंपेन्सेशन मेळ्ळें लिमीट न्याय म्हणल्यार आमकां सगळें हांव सांगची तयार ना आनी मुखार ते जायना अशी कशें करूं का त्या वयचे वस्त मुख्य जाता म्हूण म्हणटा तें आमी केलां तांणी तांचे फुडें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्यान पळय हळ्ळी वचून घेवन पोरने तांगेले रुखाचे लॉग्स पळय आसता कितले वर्स पडले 300 वर्स फुडें जिंके शर्मा मागीर उली शर्मा फुडले पळय घरान पुरो ते वचचे तांकां हेरेस्ट करचे आनी ते घेवचे आनी तांणी विकचे असो फरक करता आशिल्लें त्या मुखारचे एपिसोड आता हांव 2-3 स्टोरी सांगता कितले ते जालें म्हणून मागीर प्रिंसिपल कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्टान थंय हांगा येवन माफ म्हाका त्यांनी तितलें तें केलें आमी त्याची आतां तुमगेले हे काणी आमी कती जम्माल काणी आयकतना इतली रोचक आस म्हळ्यार एक सिनेमाच कोर येता म्हूण छाव तितले नमनेचे एक तांतू इंट्रस्ट आसा तुमी ते एक संघटना जावन कशी ते एक छल सोणांतिले छल बिडद सरदार आवड तुमी ते करून तुमी ते न्याय मेळचे शिकून दिले आनी ते आनी मुखारसून तांकां असल नमनेचे एक अन्याय कोणाकय जाय तशी पळोवन घेवचे अशें तुमी केल्ले त्या नंतर अरण्य इलाखेचे ते नौकरांकय तुमी शिक्षे मेळचे अशी केल्ले म्हणटना म्हाका ते एक दिसता एक कितली एक व्हड अचिवमेंट तुमगेली कितले व्हड साधना एक जनजागृती जनाले एक हितासक्ती कितें म्हणून म्हाका दिसता इतले सांगिल्ले इतले एक असल नमन्याची एक रोचक काणी सांगिल्ली तुमकां हे वद शिव्या पुणे म्हाका नमगूक ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट जाता तसल एक काणी सांगिल्ले डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभाग हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर मग तशीच आमगेले जागृत जगत ह्या उपाख्यानाचे सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण मागता.